विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेल मोगानी स्वागत. आयचे अध्याय नाव क्षमायाचन. ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧ ನಂತರ ರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯೋನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಜತ್ತರಿ ತಗಲಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಕೆ ರಾಮ ರಾವಣ तू मारली रे रावणाक म्हण निमगिलके म्हळ्यार रामा तसं सज्जन मनशान एक मनुष्य मारले म्हणून तागेल्या अम्माक विश्वास करूं जायनाशी रामा रावणा तू मारली रे म्हण म्हणके ताका राम म्हणलके अम्मा महावीरू त्रिलोकवीरू सकल वेदाचे सकल पांडित्यशील मनुष्य प्रखंड पंडित आनी शूर इतले आशिल्ले रावणाक तागेले हांवें ताणें मारलेला मा म्हणलके. हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार रावणा अंगा भितर आशिल्ले हांव केलेले सम हांव म्हणचे सम म्हणचे एक विशयान रावणाले इतले सकड लायक प्रखांड पंडित असो महावीर असो ताजे येद्राक त्या पुराची ते तागेले हांव म्हणचे अहंकार येद्राक पुरा गेल्ले म्हणून न्हू अर्थ. आज कसं जाला म्हळ्यार आतां रावणाक जलरीची विभीषणान जायत जाग जेतर कुंभकर्णान जायत तागेले बायल मंडोदरीन जायत उणी ताका बुद्धी सांगनी तांणी सांगता तागेले मनाक गेला वय हांव ही चूक करूं नज आशिल्लें हांव अशें केल्यार चूक जाली म्हूण तागेले मनाक तशिल्लें जाल्यार ताणें मुखार पांय दवरून जाला आनी मागशी गेल्यार मिगेले अहंकाराक मिगेले एक व्यक्तित्वाक कुंदू म्हण लेखून येनो ताणें क्षमी मागनशी आपल्या चुकीक ताणें पश्चाताप भोगनशी मुखार घेत गेल्लो तागेले अवनत जाली अवसान जालें तागेलें. तशीच आज मनशाक कसं जाला म्हळ्यार आमी कसं की एक चूक करता आसती आमकां केलो वेळा आमगेले अंतरात्मा सांगता हें तूं करता चुकी हें तूं कोर नाका म्हूण आमगेले अंतरात्मा सांगता जाल्यार आमगेले अहम म्हणचेच पळय तें तुका रांबोच्या सोळना तें करूं दिता तें मुखार वतना आमकां क्षमापण मागल्यार आमकां उणेपण म्हूण लेखून घेवन आमी आनिके ती चूक करता वताचे. त्या देखून क्षमापणे म्हणचेच पळय त्या पुराजना साध्य सुच विशय न्ही जाल्यार क्षम मागले म्हूण जाल्यार मनुष्याक कसकसल पुराची एक कसकसल पुरा साधन करूं साध्य म्हणजे एक सान विचार ಕೆಲವು ಪಂತಕ आमगेली मी चूक जत्ताना आमकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कळटा आमी केलेले सम न्ही म्हणून तेन्ना आमी कसो करता म्हळ्यार ते चूक आमगेले थंय जालेले आशिल्ले थंय राबो न्हू ते येद्राच्याक मिगेली मी चूक जाल्ली म्हण लेखा. केलो जाणां म्हणून आसा हांव कसं की चूक केल्या वय बा जाल्यार जावका म्हणून हांव केलेलें न्ही म्हणून जावका म्हणून केलेलें न्ही म्हण जाल्यार आमगेले कळिता यानशी जाल्यार आनेकल्या मनाक आमी दुख्ख दिला वय म्हूण जाल्यार आमी क्षम मागचें आमगेलें प्रथम कर्तव्य खंडितय जावन प्रथम कर्तव्य आमकां गोत नाशी आमी केला म्हूण जाल्यार गोत आसून आमी केला म्हूण जाल्यार एक मनशाक आमी दुखयला म्हूण जाल्यार त्या मनशाक आमी तेजोवधी केला म्हूण जाल्यार तागेले भावनेक आमी घासी केला म्हूण जाल्यार आमी खंडितय जावन घेवन चुकी मागू का कित्याक म्हळ्यार आमी गोत आसून केलेलें. आनी एक कसं म्हळ्यार माफी मागील निमित्त खंयचो मनीस सान जायना उलटाक येद्राक आमगेले वेर असमाधान जाल्ल्याक आमगेले वेर बेजार आशिल्ल्यांक आमगेले वेर दुख्ख जाल्ल्यांक आनीक आमी तांकां म्हणजे समाधान दिल्या वर जाता आमगेले न्ही तांगेली प्रिती वृद्धी जाता. आमी केदान आमी क्षम मागन अशी बसका म्हळ्यार त्या मनशाला आवश्यकता आमकां ना म्हूण दिशिल्लें तेन्ना आमी क्षम मागन अशी बसयत कित्याक म्हळ्यार केदान आमगेले मी तांकां दुखून घेवन तांगेले मन आमगेले वैरी मोडत की त्या दिसू आमगेले न्ही तांगेले संबंदा भितर एक सान व्यार येता. आमी ते क्षमा म्हणचे क्षमापणा याचन क्षमा याचन म्हणचे एक विशयान आमी तांगेल्या वचून उलयले म्हण जाल्यार त्या आईल व्याऱ्याक एक सान लेप्पा घालून घेवन थंय ते समजता ना हांव केलेलें सम हांव केलेलें अशी
हांव करता सुचे सम म्हणचे नमुन्यार आमी मुखार वत गेले म्हण जाल्यार खंडीत जावन गे न्हू ते लॅप जायना ते सान आशिल्ले व्यार ओड जावन आमगेले मद्येन ते व्हडली कंदक येता हें आमकां सगळ्याक गोतस कित्या म्हळ्यार आमगेले अंतरात्म म्हूण एक आसता ते अंतरात्म म्हूण आशिल्लें हें तूं केलेलें चुकी म्हूण सांगतना आमी तितलें सुलभेर ओपून घेनाची आमगे लागीं हजार नेवान आसता आमी केलेले चुकी न्हय म्हूण सांगच्याक आमी तेन्ना कोणाक आमगेले तुमी दूख जाल्या पळय तांगेल्या वचून म्हगेली चूक जाल्ली म्हूण सांगनाची आमी कसो करता म्हळ्यार आमगेल्या म्हणके आमगे सुत्तमुत्त आशिल्ले केलो जना लागीं पळय मरया हांव एक तांकां तशें केल्लें तशें केलें सुद्दां तांणी म्हगेले आतां उल्लो सोडला हें समूह म्हणटाना तांणी न्यायपर जावन आसल्यार वय तूं केलेलें सम न्हय अशें करूं नज आशिल्लें तुवें म्हणटाचें तेंची तुगे लिमीट कसं की तांकां लाभ आसा तुका खूश करका म्हूण उलयतले मनशां वय रे कांय वडना तांणी तुगेलें उलयनातल्यार कसं जाल्लें तूं नुत्त बैस तूं कसं नाही गोत नंतला वरी चल म्हणून सांगू सूर करता ती तेन्ना कसं जाता तांगेले मना आशिल्लो उद्देश सफल जाता आमगेले एक मनीस आमगेले जिवना देखून भायर वता त्या देखून क्षमापण मागचें म्हणजे व्हडली कश्ट आसा पुरो जाल्यार ते आमगेल्या आंगा भितर रक्तान तूं रूढी करून घेतले म्हण जाल्यार खंडीत आमकां क्षम मागच्याक कांय कश्ट जायना कितले सरळ जावन आमी क्षम मागता म्हळ्यार आमगेले सान चुकी आमगेले पांय लागलो आमगेले हात लागलो चुकून कसं नाही जाल्लें आमकां हे ब्रिटिशान शिकयलेले एक सॉरी म्हणचे एक शब्द आसा आमगे लागीं आमी कुले तांकां म्हणटा ती सॉरी ते चुकून लागिल्लें म्हूण सांगता ती जाल्यार आमी सॉरी म्हणटा ती कित्याक म्हळ्यार ताजे निमित्त आमकां कसलेय तोंदर ना आमकां व्हडली कसलें मानापमानाक भंग जायना म्हणचे धैर्यार आमी कुडले सॉरी तयार जाता ती तेंची आनेकल्याल मनाक देहाक न्हय मनाक आमगेले निमित्त दुखिल्लें तेन्ना आमकां गोतसून आमी कुर्डशे दोळ दांपून बसता ती आनी केलो जनाले एक स्वभाव आसा सॉरी म्हणचें आनी वपास वपास तेंच करचें सॉरी म्हणचें आनी वपास वपास तेंच करता रावचें म्हळ्यार तुगेले ताळमे परीक्षा करचें तूं कितले पंत आमकां माफ करता म्हणचेच पळय ते ताळमे परीक्षा करचें तेज्या वच्यानच आमी खंयची कामाक आमी सॉरी म्हूण सांगून आसता की आमकां माफ करी म्हूण सांगून आसता की तेका आमी केन्नाय करूं नजे आमी माफी करी म्हूण सांगतना आमगेले निमित्त चूक जाल्ले आनी असल चूक मिगेले निमित्त जायना तुगेले मना मिगेले निमित्त दुखयना म्हणचे कुत्तर आमी मना दवरून घेवन आमी चूक जाल्ली म्हूण सांगता शिवाय अर्देंद्र आशिल्ल्या खूश म्हणच्याक जावच्याक आमी सॉरी म्हणची न्हय आमी सॉरी म्हणटरी तें काम कदाचित आमी करूं नजा खंडित करूं नजा कित्याक म्हळ्यार आमगेले अहम्मा पशी आमगेले एक भरमे पशी चड आमकां येद्र आशिल्ले एक मनीस आमकां जेवका तांतूय आमगेले अगत्या खातीर आमगेले खातीर समय दवरून आमगेले कश्टाक पाविल्ले मनशांक तांगेले चूक आसल्यार आमी तांगेले चूक दुखोवच्या वचनाज कित्याक म्हळ्यार तांगेले विशेष समय आमगेले खातीर दवरून आमकां तांणी सहाय केलेलो आसा आमगेले कसं की काम सुललीत जावन केलेलें आसा तसल्याक आमी खंडीत जावंक गे न्हू आमगेले मनान तूं कितलेय दूख जाल्यारीची तांगेले निमित्त बैसून गे न्हू उरलो न्हू परिहार करपा शिवाय तांगेले वेळ आमी हगीच करची न्हय एकाद वेळ आमगेले निमित्त तांकां चूक जाली म्हण जाल्यार तांणी आमकां केलेले पुरा चांग आमी उडगास करून गे न्हू तांगे लागीं आमी उरलो न्हू त्या विशय कैद करका अशें आसतना आज प्रपंचाक कसं जाला म्हळ्यार सॉरी आनी थँक्स म्हणचे बारीक मामुली वर्ड जावन गेला मस्त जाणांनी पळयला हांवें सॉरी म्हणचे मागीर वपास तो विशय कळ्ळारी तुका हांव त्या दीस सॉरी म्हणलें नवे पावनी वे अरे तूं सॉरी म्हण लेखतस म्हण जाल्यार मनान लेख बाबा तुगे लगत्य म्हाका आसा मिगेल निमित्त चूक जाल्ले मिगेल निमित्त असल चूक जावच्या नज आशिल्ली आनी मुखार जायनशें हांव पळोवन घेता तुगे लगत्य म्हाका आसा तूं मिगेली म्हूण दाखोवत तसली एक आमी कोरया आमी कसल्या विसरता ती मनुश्या भितरी मनुष्यत्व आसता मनुष्यत्वा भितरी आमी कितले लायक नांव घेतल्यारीची आमगेले हटा खातीर आमी आनेकल्या दुखयत आसा ती आमगेले अहम्मा खातीर आनेकल्या दुखयत आसा ती आमगेले अहम्मा निमित्त आमगेले दुखयले निमित्त तांकां मस्त बेजार जाता तांकां मस्त तोंदर जाता आसा म्हूण जाल्यार आमी केन्नाय आमगेले सायडा दवर न्हू सॉरी म्हणच्याक आमी कांय आलोचन करता म्हण ना
मिगेल आनू 93 वर्साचो मोरच्या पशी फुडें कितले साध्यस की तितले पुराजना सहाय केलेलो मनीशू कितले साध्यस की तितले सहाय केलेलो मनीशू मनीश नवा कसने चुकामुक जत्ता अन्नाक मस्त जन आत्मीय अंतू एक मनीशू अन्नालो अत्यंत आत्मीय खंय ते म्हळ्यार आमगेले 5 जन चेडूं खंयचे अन्नाक प्रीती दिता तशील की तितले की ताजे पशी एक चूर चेड की ताका प्रीती अन्नाक करता आन ताका करता आशिल्लो तोवय अन्नाक तितलो प्रीत करता आशिल्लो म्हगेल्या अन्नाक तितलेय म्हळ्यार अन्नान भोवशा तागेल्या सांगनातील विशय ना तागेल्या वांटून घेनातील विशय ना आमगेल्या चेडूवाल्या पुणी सांगला की ना की अन्नान तागेल्या वांटून घेनातील विशय ना अन्नान ताका सहाय नमुनवार केला ताणें अन्नाक नमुनवार सहाय केला जाल्यार आतां एक ಸ್ವಲ್ಪ काळा फुडें कसं की एक भिन्नाभिप्राय जालो म्हूण दिसता आमकां गोतना अन्नाक आनी ताका चिकेची दूर जाल्यार अन्नाक केन्नाय बेजारू हो मनीस मिगेल्या दुखून दूर गेला हो मिगेल मनीस दूर गेला म्हणून अन्नान दोग जाणाले समान मनस प्रितीचे आसा पळय समान ಗೆಳೆಯರು म्हणटा पळय ताका कसं म्हणचें दोग जाणाले फ्रेंड्स जावन आशिल्ले प्रिती पात्रा लागीं अन्नान सांगचें पळयलवे तो आतां आमगेल्या गांवां येता म्हाका मेळूया ना हांगा लागीं घर कडेन येता म्हाका मेळूया ना थंय येता म्हाका मेळूया ना म्हूण अन्नान तांगेल्या पुरा सांगचें तांगेल्या पुरा सांगलें तांणी कसं करता ती तांणी वय म्हणटा ती आनी म्हाका सोचून हांसता ती अन्नाक तेन्ना एक दीस हांव अन्ना निमगेलें अन्ना तुका तागेले वेळ तितले बेजार आस म्हण जाल्यार तो याना म्हण तुगेले मना समाधान ना म्हण जाल्यार ताका एक फोन कर निमगे येना कसले खातीर तूं येना कशा खातीर मिगेले उल्लोच्या येना मिगेले निमित्त कसो चूक जाला म्हूण तागेले उल्लो येना म्हूण म्हणलें मिगेल आन म्हणलो ना हांव तागेल्या पशी मस्त मलगडो तो मिगेल्या पशी मस्त धाकलो ताणें मिगेले येवन उलयल्यार हांव तागेले उलयतां म्हूण म्हणलो अशी मिगेल अन्ना जोर हुशार ना जालें जोर हुशार नासलें तेन्ना हांव लेखलें एक वेळाक तागेल्या वचून उरलो न्हू अन्नाल पर जावन हांव माफी मागता म्हणून माफी मागू न्हू कसनय चेडून जालेलें असल्यार हिची अन्नाल पर जावन हांव माफी मागता तूं येवन एक अन्नाला एक वेळा उरलो का म्हूण सांगता म्हूण लेखताना अन्नालें आरोग्य चड वायट जालें म्हाका अन्ना सोडून वचच्याकय जायना आशिल्लें कडेक अन्नाक हांतलार दुखून उठोवचें जायनातील परिस्थितीर आसतना तो एक दीस म्हाका मेळ्ळो देवस्थानांत आमगेले देवस्थानां मेळ्ळेलें तेन्ना हांव तागेल्या वचून बसून सांगलें मम्मा तुका मिगेल अन्नाले परिस्थिती आतांची गोतस वे म्हणलें ताका वय हांव आयकलां म्हणलो आयकलां म्हळ्यार हुशार ना न्ही अन्ना हांतलार दुखून उठोवच्याक पर्यंत जायना ताणें एक हेज्जी घालका जाल्यार हो कर मात्र न्ही आमी दोग जाणां सायडार आसका डायपरार आस मिगेला न्हू त्या दुखून मिगेल अन्नाल निमित्त कसनय एक चुकामुकी म्हूण जावन आसल्यार हांव तुगेले पांय धरता जाल्यार तूं आज आयिल्लें न्हू मिगेल अन्नाले एक उलोवन वचका कसनय पुणी तो म्हणू पुरो तूं म्हाका अशें केल्लें तूं तशें केल्लें म्हूण गे न्हू कसनय पुणी म्हणू पुरो तूंय तुगेले मनान तुला कसनय आसलें तुका बेजार जाल्यार सांग जाल्यार आज वचून ताका मेळ्ळ्यो कित्याक म्हळ्यार तागेली परिस्थिती मस्त वायट आसा मनुश्याल्या जिवनाचे कोणे हंता म्हणटा ती त्या हंतार तो येवन बसला त्या दुखून दय दवर न्हू आमगेल खातीर मिगेल अन्ना खातीर तूं वचका म्हण ताका तो म्हणलो आज म्हाका पुरसत ना हांव फाय वता म्हणलो जायत म्हळें आनी हांव घर कडेन आयलें हेर सोपास तो मेळ्ळो म्हाका हेर सोपास तो मेळ्ळो तेन्ना हांव ताका पळयलें हांव कसनय म्हणूं वचचें न्ही हांव ताका पळयलें सदां ताका कळ्ळें हांव ताका कसल्या पळयता आसा म्हूण तो म्हणलो काल म्हाका मस्त गडबड जाली न्हय हांव वचचें जायनी न्हय आज वता आज सांजवेळ वता म्हणलो जायत मामा वस मात्र म्हणलें वचचें न्ही तो हांव निमगेलें मिगेले बाकीच्या लागीं तो आयिल वे म्हूण ना म्हणलें तशींच एक 8 की 9 दिसान मिगेल आनू सदगती पावलो सदन तो मनीस अन्नाक गंधा माळ घेवन घेवन येयलो घालूक फुडें प्रिती गंधा माळ घेवन घेवन येयलो तेन्ना अन्नाले 12 दिसा सांगच्याक हांव तागेले घर कडेन गेलेलें तेन्ना हांव म्हणलें तूं तें गंधा माळ घालून गे न्हू अन्ना गौरव दिवचे बदलाक हांव 2 वेळा तुगेलें निमगेलेलें तेन्ना तागेलें वचून तूं आयिल जाल्यार आज तूं संतोशार तागेले जीव त्याग करता आशिल्लो न्हू मामा
तूं केलेलो व्हड चूक म्हूण तुका दिसना हांवें म्हूण म्हणलें. ताका तो म्हणलो हांव वच्चे आशिल्लें म्हाका कसो की वच्चा धैर्य जाय न्ही जाल्यार म्हाकाय आरोग्य समस्या आशिल्ले म्हागेल्या हृदयान तूं हार्टान तूं स्टंट घाल्ला ऑपरेशन जाल्ला म्हाका तशें देखून म्हाका केलो वेळाक वच्चा जायना आशिल्लें आनी म्हाका जेवं तागेले वेर कसो असमाधान ना आशिल्लें म्हणलो. हांव म्हणलें मामा तुका हार्ट ऑपरेशन जाल्ला तुका स्टंट घाल्ला पुरा म्हाका गोत आसा जाल्यार केदान तूं देवस्थानांत येवच्या तुका ताकत आशिल्ली की तेन्ना तुका मुगेल्या अन्नाल्या वचून उलोवचें जाता आशिल्लें. केदान तूं 2 दीस देवस्थानां आयला की देवस्थानां तूं स की 4 की 5 घंटे वेळ बसला की तेन्ना एक 10 मिनीट तुका मुगेल अन्नालोट काडूं जाता आशिल्लें. येदोळ तें म्हाका दिसता आशिल्लें मुगेल्या अन्नान कसो की चूक कोरनास का त्या देखून हो येतना म्हणून. आज ते 2 वळाक हांव सांगूनय तूं तागेले मड्याक माळ घालूं आयिल्ले पळय आतां म्हाका दिशा सुरू जाला कसो म्हळ्यार अन्नाल चूक एसो ना जेवो तूं केलेली चूकी मस्त व्हडी म्हूण म्हाका दिशा सुरू जाला. हांव तुगेल्या पशी सा न्ही मामा हांव उलयलें चड जाला त्या देखून हांव तुगेल्या माफी मागता जाल्यार अशें आनी मुखार मात्र कोणाकय तूं करूं नज म्हूण सांगलें. हें एक सान वृत्तांत हांव सांगिल्लें. हे सान वृत्तांतान तूं कितलो अगाध शब्दस म्हूण तुमकां आलोचना केल्यार कितलें मना आवडटा न्ही वे ताणें एक घडये वचून अन्नाल्या उलयलें जाल्यार एक क्षणाक अन्नाक तागेले पुराव तागेले सांगतशील दिसता जाल्यार 93 वर्सां प्रायेच्यान एकल्यान बसकारान सांगतना आमी आयकल्यार आमकां कांय तोंदर नाशिल्लें. आमी जाय जाल्यार सांगी आशिल्लें तूं अशें केलेलें समुवें म्हाका तूं अशें केलेलें समुवें म्हूण जाल्यार तें सम करूं ताणें अवकाशूय दिना. अशीच आमगेल्या जिवनांत आमी केलो जनाक मस्त मस्त म्हळ्यार आमगेले एक हृदयांतूल अनेक भाग अशे आमी प्रीत करून आसतात. आमी ते प्रीत केलेले लागी आमगेले मनांतूल कसं आमी सांगताची जाल्यार तांणी ते आयकताची आयकून घेवन नुता बसताची इत्या म्हळ्यार तांकां तोंदर आसना तांणी आमकां सांगनाची एक आमगेले येद्र आशिल्लें वचून सांगनाची एक आमगेले मदें कसं एक वैमनस असलें समकोरया म्हूण पळोवच्या काय वचनाची इत्या म्हळ्यार तांकां वैयक्तीक जावन धक्की जाता म्हूण तांकां वैयक्तीक जावन धक्की जाता तांगेले अनुकूल एक तोंदर जाता म्हणल खातीर तांगेले क्षेम वर्तूल थंय दवरून घेवन आमगे लागीं आयकताची तांगे लागीं आयकता ती तांगेले मदें तूं डिस्कस करता ती आमकां कसल्याक म्हणटा आनी सोडता ती. केदान एक मनशान तुगेल्या येवन अशी अशी म्हूण सांगतना ताका एक आमगेल्या मनांतल्यान एक समाधान दिवचें आमगेलें काम नवें आमगेलें काम नवें वय तूं हांगा चुकल्या हें तूं करचें सम न्ही म्हूण सांगचें आमगेलें काम नवें. केलो वेळाक आमी कितलीं जन आमगेले खातीर कसकसान की कोर नासता ती आमकां मना वचून आसना आमगेले खातीर तांणी च्यान काम मस्त कोर नासता ती मुगेले अन्नान मस्त सकड अम्मान मस्त मुगेले खातीर केलेलें आसा. केलो वेळा आमकां तें मोल आमगेलें तें आसतना कळना आमगेलें आसतना आमकां मना वचना तशी मस्त छान काम करतल्यांनी आमगेले दोन एक चंद कृतज्ञता शब्द आयकुच्याक आश पावतना आमी 2 शब्द उलयन अशी ताजे मागीर कोणा लागीं आमी कसो निरीक्षा करूं नज म्हूण भाशण दिवचें पळय त्या व्हडली चुकी. इत्या म्हळ्यार त्या मनशान तुमगे लागीं एक व्हड एक धन्यवाद समर्पणा भाशण आयकूच खातीर हें पुरा केल्लें न्ही जाल्यार तुगेले कितले की कश्ट तांणी हगूर केलेलें आसा तें तुगेलें मना आसा म्हूण कोळ घेवन तूं प्रितीर हांव पळय हिणें मस्त सहाय केला म्हणजे एक मना आयल्यारीची तें पावता. त्या देखून भावानो भयण्यानो आमगेले मद्येन तूं अनेक नमुन्याचे संसान एक ग्रहिकेन तूं तोंदरे आमगेले निमित्तान एकल्या दूख जावचें आमगेले न्ही तांगेले उतरांत कसलें चेडून जावचें एक आमगेले नडवळिके निमित्त अवमान जावचें हें पुरा जाता. आमी जावका म्हणून कोर नासना ती जाल्यारीची अनेक मनशाक आमगेले निमित्त आमगेले उतरां निमित्त आमगेले नडवळिके निमित्त आमगेले निमित्त तांगेले गौरवाक कुंद जालें म्हण जाल्यार 1 वेळा 2 वेळा माफ करताची मागीर आमगेल्या दुखून दूर वताची आमकां तांणी नाका वे आमी तांगेल्या माफी निमूत नाका.
तुमी निमगू नाकाची, आमी कोणालागी माफी निमगूत नाका. कित्याक म्हळ्यार आमगेल सिद्धांत आमी लेखिले, आमी म्हण सांगिले वय म्हणटा लोक ಸ್ವಲ್ಪ जन सती तांकां मात्र खूश करून राबया. जाल्यार आमकां त्या मनशाल निमित्त एक काला आमी उपकृत जालेले आसती. आज आमगेल निमित्त तांकां बेजार जाला वय म्हूण सांगल्यार आमगेलें मना आयल्यार आमी तांकां आपोवन की एके आमी तांगे ते वचून की आमी तांगेले सॉरी म्हणच्यान तूं कसलें उणें पडना. आमी केन्नाय सांज जायनाची. आमी सांज येवची केन्ना म्हळ्यार एक मनशा लाग आमी कृतज्ञ जावन चल्लले तेन्ना. एक मनशान आमकां संपूर्ण प्रीती दिवन गे न्हू, आमी तांगेलो प्रितीर आसतना आमी तांगेलो कृतज्ञ जावन चल्ल्यार तेन्ना मात्र आमी सांज जावचें. कित्याक म्हळ्यार आमी आमगेले कोणाक न्हय जाल्यार आमगेले आत्माचे प्रश्नेक आमी जवाब दिवचे आसता. आमगेले आत्माक आमकां जवाब दिवचें जेता. आमी केलेले सम्मा म्हूण जाल्यार आमी आमी माफी मागता म्हूण ना. आयच्या प्रपंचान तूं सॉरी म्हणचे शब्दाक मस्त कष्ट येस, मस्त तूक येस आनी अत्यंत कश्टा काम सॉरी म्हणचे. जाल्यार खंयचेय कश्टा काम केल्यार मात्र आमी आमगेले यशस्सा वचचे. त्या देखून आमी ते कश्टा काम जाल्यार व्हडना ते आमगेलेंची म्हूण लेखून घेवन आमी करता वचच्या. कित्याक म्हळ्यार एक पंत मनाक गांठी पडलेली मागीर कसन केल्यार सोडोवचें जायना. मना गांठी पडना तशें पळोवन घेवन घेवन आमगेले सायड दुखून आमी चूक मागल्यार खंडीत जावन घेवन सुललीत जावन घेवन जीवन वता. आज प्रपंचान तूं प्रती एकल्यानी आनेकल्या सहकार नाशिवांच्याक जायना. अनेकल्याल सहकार नाशिवांच्या जायना, अनेकल्याल प्रीती नाशिवांच्या जायना. मनुष्याक प्रीती म्हळ्यार अत्यमूल्य वस्तू. तुगेले कितलो दुड्ड आसा पुरो, तुगेले कितलें भांगर आसा पुरो, कितलें कापड आसा पुरो, कसं नसल्यार तूं कोणाकय दिवची ना. तूं दिवचें साध्य सुचें प्रीती, काळजी आनी विश्वास. ते तीन दवरून घेवका जाल्यार आमी चुकून पडले तेन्ना आमी चूक जाल्ली म्हूण सांगून आमी ते संबंद वाडोवन घेवया. कित्याक म्हळ्यार मनशां एक वेळा, दोन वेळा, तीन वेळा माफी करता ती मागीर आमगेली शांती म्हाका जावका म्हूण सांगून मागशी वता ती. अशींची म्हगेल्या अन्ना मणकेची आनीक काणी हांव सांगचें तुमकां इश्ट पावता. कसं म्हळ्यार एकलें मांतार आशिल्लें खंडापट्टे जिवाक त्रास जाता आशिल्ले ताका जीव वच्चे नाशिल्ले. चेडवान तागेलें मना आशिल्लें आशी पुरा केली कसकसन केल्यार हागेले प्राण वच्चे ना. कसं करचें म्हणून कळ्ळी. तो कश्ट भोगतस तेन्ना पूत वचून देवस्थाना वचून पांय पडले. पांय पडतना तागेले एकलो दोस्त मेळके. ताणें म्हणलें म्हगेलो आनू कसन म्हणून कळना, प्राण वच्चे ना, भारी कश्ट भोगतस, मस्त कश्ट भोगतस आनू, प्राण वच्चे ना म्हण म्हणटाना तो हांसलो. हांसून यो हांव येत तुगेलो वचां घर कडेन म्हणले. घर कडेन गेले सदन त्या हांसलार न्हिदलेल्या मनशान हाका पळयलें. हाका पळोवन हागे लागीं दोन अक्षर ताका उलोवचें जायनी. गळ बोर येयली पेट्टाक दोन अक्षर उलोवचें जायनी. त्या आईल मनशाक हाता दवरून घेवन बळबळ बळ रडले. हाणें बळबळ रडतना तोवय बळबळ रडले. दोग जाणांन फटोवन घेतले. दोग जाणांन फटोवन घेतना तागेले ते दोस्ताल हातार इची ताणें प्राण सोडले. कित्याक म्हळ्यार दोग जाणांल मनान तूं पश्चाताप जालेलो. दोग जाणांल मनान तूं पश्चाताप जालेलो. तांणी दोग जाणां आत्मीय स्नेहीत आशिल्लींची एक कसं की सान वैमसन आसा तांणी विंगड जालेलींची. तो गांव सोडून गेलो तो मनीस. ताका हांगेर तर कळ्ळें म्हगेल्या दोस्ताला अवस्था ही जाल्ल्या म्हणून. हांगेर तरी हाका म्हाका माफ करी म्हूण हो रडलो. हांव तुका माफ केला आनी म्हगेली चूक माफ करी, हांव तुका सोडून वच्चें नज आशिल्लें म्हूण तोवय रडलो. तशें देखून दोग जाणाले ते पश्चाताप अश्रू जावन भायर गेले निमित्त दोग जाणांक देवान माफ केलें आनी ताका सदगत मेळ्ळी. अशी आमी आतां आमकां अर्द प्राय जालें. आमी मोर न्हू वयर वतना हें पुरा पोटली घेवन वचकाव्या. आमी आमतल्यान चंदायरी एकल्या एकल्या प्रीत करून गौरवारी वंचून आनी एकल्या गौरव दिवन तांगेले भावने गौरव दिवन आमी तांगेले
व्यक्तित्वा गौरव दिवन आमी सदाकाल प्रितीन आसया म्हूण सांगून घेवन आयचे अध्याय क्षमा याचना हांव हांगाची तुमगे लागीं कैद करूं इश्ट पावता. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक.